त्या सिलिंडराचेर देवयल्या बरी गजाल आसा ही सेंट्रला कडसून जी बातमी सगळ्यांक येयल्या की 200 रुपया. आता आम्ही आयकोंक येयला की आमचे गोवा गव्हर्नमेंट आसा ते आनीक 200 रुपया ऍड करून म्हणजे 400 रुपया जाले कमी अशें म्हणून बरी गजाल आसा. हे राखीचो कितें राखी गिफ्ट म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताका अशें म्हटलें. राखी गिफ्ट म्हणून म्हणटा हांगा बायलांचेर अत्याचार कितलो जाता. राखी गिफ्ट म्हणटा ते 200 रुपयाचे सिलिंडराचे देऊन तू राखी गिफ्ट म्हणटा झेत मारता. इलेक्शना वेळार तुवें 3 सिलिंडर दितलो म्हणटलो फ्री. 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हणून सांगलेले. खंय गेले ते 3 सिलिंडर. ते मेळना तुका राखीक जावं चवथीक जावं दिवाळेक मेळना तुका दिवपाक. कित्याक बंडला मारता. आता हे जे कमी केला इतले पैसे जे कमी केला ते फक्त लोकसभेच्या इलेक्शनाक दोळ्यासमोर दवरून हो जुमला हो यांचो जुमला आसा आणि हेका लागूनच हे 200-400 कमी करपाचो प्रयत्न. आमचे चीफ मिनिस्टराचे न्हू कांयच हितून खरें धरपाचें ना. तो आज एक म्हणटा फाल्यां तो ना म्हणूंक ना म्हणटा. आज म्हणटा तो फाल्यां ना म्हणूंक म्हणटा. ते इलेक्शनाक लागून आमी केल्ले म्हणटा. एका वेळार म्हटलें ताणें कोणी तरी रिपोर्टरान ताका विचारले 3 सिलिंडराची कितें जालें का म्हणून एका रिपोर्टरान विचारलें. ते मागीर पळोवया म्हणून म्हटलो आनी चलत रावलो तो. म्हणजे कितें अरे 3 सिलिंडर दिता म्हणून सांगलेलें तुवें बायलांक. राखी जर तुका राखीचे गिफ्ट दिवंक जाय आसले ते 3 सिलिंडर सुद्दां तुमकां हांवें दिले. घराघरांनी 3 सिलिंडर फ्री म्हणून म्हाका दिवपाचे म्हणून ऑर्डर काडची आसली. राखी गिफ्ट म्हणून हेचे 200 रुपयाची लोकांक भीक घालता तूं. हय लोकांक दिसता तू खातलो इतले सगळे आणि लोकांक हे देशी चिमटी काढून दिता. बेश्टोच म्हणिना तुका पुडयांचो दोतर. तुका लोक पुडयांचो दोतर म्हणटा. आणि आता म्हाका सांगपाचें मागीर दिसता की 200 रुपयाचे तुवें पळय कमी केला न्हू. हे तुवें खरें म्हणलें जाल्यार लोकांक खबर आसा इलेक्शना पुरता तुवें हे केल्लें आसा आनी तूं रोखडोच आसा तसो 50, 550 ना 100 रुपया वाडयतलो, 60 रुपया वाडयतलो, 70 रुपया वाडयतलो आनी जम्म करून 1,500 तूं व्हरतलो. हे बी लोकांक खबर आसा. हे सगळे तुजे देखावे पळय ते तुज्या पुरता तुका बरें दिसतात.